नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे होकार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि अदिप्ती काकोडकार टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो. साळगाव आणि काकोडा कुयर प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 6.9 कोटी युनिट वीज तयार करपाक सरकाराक येस. प्रकल्पात दर दिसा 880 टन कोयराचेर करतात प्रक्रिया. आंबोली महादेवगड पॉइंटातल्यान 400 फूट खोल देगणात पडिल्ल्या पर्यटकाचा सोद परतून जाला सुरू. दाट धुक्याक लागून बचाव पंगडाक व्हड आळमेंग दिवचे पडटात आव्हान. गोंय सरकारान धाळपणां केली जाल्यार फुडाराक भोगचे पडटले गंभीर परिणाम. म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो आसा दुर्दैवी. राजेंद्र केरकार. केपेच्या गोवळ कोटवी वाठारात बिबट्याच्या हल्ल्यात पाडकाक मरण. या वाठारात बिबट्याचो तिसरे खेपे गायचेर हल्ला. थळाव्या लोकांमदी निर्माण जाला भयाचे वातावरण. गोंयांत फुडले 2 दीस गोंयांनी पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट. आणि गोयच्या पहिल्या राया गावात व्हडा उमेदीन मनयले कणसाचे फेस्त. पारंपरीक पद्धतीन भाताची कणसां कापून मेली. गरजेत भाविकांच्या हजेरेत मनयले कणसाचे फेस्त. आता खबरो विस्तारान. साळगाव आणि काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 6.9 कोटी युनिट वीज तयार करपाक सरकाराक यश आयला. ह्या प्रकल्पात दर दिसा 880 टन कोयराचेर प्रक्रिया करतात अशें राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ज्येष्ठ पर्यावरण अभियंत्यान राष्ट्रीय परिशदेत सादर केल्ल्या अहवालांतल्यान मुखार आयला. साळगाव प्रकल्पात फाटल्या 10 वर्सां सावन जाल्यार काकोडा प्रकल्पात फाटल्या 3 वर्सां सावन कोयराचेर प्रक्रिया करून वीज तयार करतात. 10 वर्सांच्या काळात साळगाव प्रकल्पातल्यान सुमार 5.6 कोटी जाल्यार काकोडा प्रकल्पातल्यान सुमार 1.3 कोटी मेळून 6.9 कोटी युनिट वीज तयार केल्ल्याचे अहवालात म्हणिल्ल्याचे कळटा. मंगळारा आंबोली महादेवगड पॉइंटाचेर देगणात पडिल्ल्या पर्यटकाचो सोद बुधवारी सकाळी सावन परतून सुरू जाला. दाट धुक्यांनी काळोख आशिल्ल्यान मंगळारा सोद वावर थांबयल्लो. निपाणी बेळगांवच्या 9 जाणांचो पंगड आंबोली आयिल्लो. तातूंत अयूब सय्यद नांवाचो एक पर्यटक 400 फूट खोल आशिल्ल्या देगणात पडलो. त्या उपरांत बचाव कार्य सुरू जालें पूण सैमीक आडमेळी आयल्यो. मंगळारा थांबयल्लो सोद वावर बुधवारा सकाळी परतून सुरू जाला पूण दाट धुकें आशिल्ल्यान सोद कारवाईक आडमेळी येत आसा. एक पर्यटक या ठिकाणी आला होता आणि तो या दरीत कोसळला. त्यामुळे काल धुकं असल्यामुळे इथे काही करता आलं नाही, काही रेस्क्यू करणे शक्य झालं नाही. त्यामुळे आज सकाळी आमची रेस्क्यू टीम या ठिकाणी आलेली आहे आणि सकाळी एक प्रयत्न अशा इथे केला गेला. त्या ठिकाणी पुढे गेल्यानंतर थोडंसं धुकं असल्यामुळे आणि दरी खोल असल्यामुळे तिथे जाणं शक्य झालं नाही. त्याच्यामुळे एक टीम आता आमची खालच्या बाजूने चालत त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि एक टीम इथून परत खाली जाण्याचाही प्रयत्न चालू आहे. गोंय सरकाराचे म्होळा भूमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकाराकडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार चालू आसा. हे विशीं जर गोंय सरकारान स्पश्ट भूमिका घेवंक ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हावळ येतली असो भंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला. म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंयकारां खातीर मारक आसा अशें राजेंद्र केरकार हांणी म्हणलां. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी खंत पर्यावरणीय अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला. कर्नाटक सरकार सांगता म्हूण सरकारान आयकचें न्हय जाल्यार
प्रवाह प्राधिकरण समवेत अशी मागणी राजेंद्र केरकर हांणी केला. तशेंच म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर मारक आसा अशें राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा त्यांच्यानी एक 4 दिसा पयलीं विधान केलेलें आसा. त्या विधानात त्यांच्यानी स्पष्ट केलेलें आसा की कर्नाटकात सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केलेली आसा ती फाटी घेवची आणि ही जर याचिका फाटी घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्ले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्ले आसा. सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां तर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय. खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रात वयता ते उदक थारपाक जाय. ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना. पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू. आयज हो विशय जो आसा हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा तो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भूमिका ना. कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक आणि गोंय सरकारचे जे सावंत यांच्यानी परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची थापणूक जाल्या उपरांत आणि ती गोंयान थापणूक जाल्या उपरांत गोंयान फायदो मेळटलो. म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो गोंयान कसलोच फायदो. केपेच्या गोवा कोटमी वाठारात बिबट्यान हल्लो केल्ल्यान एका पाडकाक मरण आयलें. ह्या वाठारात बिबट्यान 3रे खेपे गायेचेर हल्लो केल्ल्याचें सामकार आयलां. परतून अशी घडणूक घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. राना खात्यान हे विशीं कारवाय करता म्हणून सांगिल्ल्याचें थळाव्या पंच वांगड्यान सांगलें. पळयात. की फर्स्ट टाइम आमगेले दुमिंगो मिनेजीस हाच्या पाडकांचेर लेपर्डान अटॅक केल्लो आणि आयज बेंजू क्लेमेंट हाच्या पाडकाचेर अटॅक जाला. हांव सकाळी गोठ्यान आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें पाडूक ना म्हणून सायडीक चोयल्यार आमगे पाडका हान दवरलो आहा. लास्ट टाइम आमी फॉरेस्टाक आनी डॉक्टर येवन चॅक करून गेल्ले. फॉरेस्टान सांगलें आपूण एक्शन घेतो म्हूण. 17 तारखेर जुलयाच्या 17 तारखेर हो इन्सिडेंट जाल्लो पूण अजुनूय आमकां कांय एक्शन दिसना. पूण सांगपा म्हणल्यार हांव व्हडले म्हणजे सरपंच असो वॉर्ड मेंबर हांव. लास्ट टायम आमचो एक डोमिंग मिनिस्टर ताजी गोरवांक 3 जाण गोरवां हाडली आनी हांवें एक फॉरेस्टाक कंप्लेन दिल्ली आनी तशें डॉक्टराकूय आपूण तांची तपासणी केल्ली पूण फॉरेस्टान कांय एक्शन घेवंकूच ना आमचें. पूण आयज हांवें फॉरेस्टाक आपयलां. आपूण येवन गेलो फॉरेस्टर आनी ताणें सांगलां आपूण आयज एक्शन घेता म्हणून. आनी सपोज तर एक्शन घेयना जाल्यार हांव कोर्टू तो MLA सांगून आमचो मुखार आनी बरो एक फावर मागचो पडटलो फॉरेस्टान एक्शन घेयना. गोंयांत पावसाचो नेट चालूच आसा. बुधवारा सावन फुडले 2 दीस गोंयांतल्या दोनूय जिल्ल्यांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर हवामान खात्यान फुडले 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या दिसांनी घोग्यांनी पावसा सयत नेटान वारें व्हांवतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. तशेंच 8 ते 11 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. राया हो गोंयचो पयलो गांव जंय भाताची कापणी पयली जाता. बुधवारा रायाच्या अवर लेडी ऑफ स्नोज इगर्जेत फामाद कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती इगर्जेत व्हेली. उपरांत भाविकांच्या हजेरेन कणसाचे फेस्त मनयले. भाताची लागवड बरी जावपाक बेसांव दिवपा खातीर ही परंपरा मनयतात. गांवचो लोक दर वर्सा येवन मीस करतात आनी बरी पिकावळ तशेंच कड्डणाची गिरेस्तकाय मेळची म्हणून मागणी करतात. पळयात.
मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी रायची फिरगोसकारां हे कोणसाचेर फेस्त समारंभांत नेवी सायबीण आमचे आस्कारीन हाचे ही परब व्हडा उमेदीन आमी मनयता आनी कितें भशेन आतांच आमच्या गांवच्या पुतान बिशप आग्नेलो पिनेरो जो सिंधुदुर्ग डायसिसचो क्रिस्मस साहेब येवन कोणसां कातोल्यान एके भशेन आमी ही सुरवात दिता ही पिकावळ जी आमच्या भावा भयणांनी जायत्या कोश्टात रसांनी केल्या हाका हे नेवी सायबिणीच्या सादारान बेसांवां पावसा सो कितें भशेन आमी सगळे हे यादनीक जे एकठांय जाल्ले आमचो फादर जानवाऱ्यो फादर सावज म्हज्या नांवान सगळे जे यादनीक हाजीर आसले जावं एसपीडी फादर्स जावं गांवचे पूत जावं आमचो फादर जोवी ताजो कपेलो मानोराचो जावं जेजुईट आमचे सगळे यादनीक आमी तुमकां विश करता रायकारच्या फिरगोसकारांक जे हांगा आसात जे मिसाक येवन गेले जे परदेसान आसा सगळ्यांचो आमी उगडास करता नेवी सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आमी मागता हें म्हणटा आसतना जायते जाण भावुरल्या तांचेरूय देवाची कृपा आमी मागता देव बरें करूं हॅपी फिस्ट गॉड ब्लेसेस ऑल. हे म्हणल्यार आमगे कोर्सा फेस्त नोविदा दिवशी आख्या गोंयांत 3 गांव आहाय वेल्याश कॉन्किस्टास म्हळ्यार द ओल्ड कॉन्क्वेस्ट पुर्तुगेज तेंपार पयस सुवातेर बार्देस म्हणटा ते सालोय मागीर इलियासान तालिगांव आनी आमगे सालसेटा राय 3 कोणे हे सगळ्यान पयले फेस्त जाता कोणसाचें आनी तिनूय गांवां मदें पयले कोणसा फेस्त ते आमगेलें रायचें कोणसा फेस्त आमचे उपरांत मागीर तालिगांव आमचे उपरांत मागीर सालोय आनी मागीर तालिगांव तर हे फेस्त मेन म्हणल्यार आमगे पयलीं कोमनिदाद ही कोताली सगळे गांवकार सगळे आमगे 15 वांगड आसलोले हे एकठांय मेळ्ळे फेस्त कोताले पूण हालींच्या दिसान आख्खो लोक एकठांय येवन कोफरार जावं फाब्रिकां जावं आमची गांवची सगळीं जावं एकठांय येवन ही परब करतात म्हणटकूच ही परब आख्खी गांवची जाल्यार आदीं जायतो लोक येतालो आनी आमचे सगळे जे गांवकार आसले गांवचे कोमनिदादींतले ते सगळे एकठांय येताले आनी फेस्तान वांटो घेताले आनी म्हणपा म्हणल्यार ही पयली फेस्त कोणसांची आमची जातूच फाल्यां सालोय आनी मागीर तालिगांव आनी उपरांत सालसेटान 12 गांवचे फेस्त म्हणटात सगळे कोलवा नावेली धरून पूण पयलीं आख्या गोंयान कोणसाचें फेस्त म्हणल्यार 17व्या शेंकड्यासून ही आमची रायची 1699 आमची बांदलेली उपरांत सगळ्या गांवांत ही सुरू जाता. उद्देजक सद्गुरू दुमे आणि आता मयेच्या राजकारणात एंट्री केल्या. जनतेचो आग्रह आशिल्ल्यान 2027 जावपी विधानसभेची वेंचणूक मये मतदारसंघातल्यान लढयतलो अशें तांणी समर्थकांच्या हजेरेंत जाहीर केला. राजकीय पक्षाच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लढोवप काय ना ते जनतेक विश्वासात घेवन थारायतलो अशेंय तांणी स्पश्ट केला. दुमे आणि मये मतदारसंघातल्यान विधानसभेची वेंचणूक लढोवची असो आग्रह मयेच्या शेतकार भावांसयत समाज वावुरप्यांनी धरला. दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेत तांच्यांनी दुमे हांकां तेंको लेगीत जाहीर केला. पळयात. आमकां दिसता की जे कोण त्रास काडटात फॉर एक्झाम्पल शेतकरी जावं जे सामान्य लोक जे त्रास काडटात डे टू डे लायफाकूच त्रास काडटात ते कितें व्हडले कितें एक्सपेक्टेशन तेंचे कांय नासता तांकां खरेंच आमी अशे बिझनेसमॅन आहा न्ही तेंच्यांनी आमी तांकां पावोवंक जाय तांकां हेल्प करूंक जाय जे मोठे पुण्याचें काम आहा आनी तशेंच आमी हें करता आसतना आमी आध्यात्मीक जे हरे कृष्ण प्रोग्राम जो इस्कॉन प्रोग्राम आमी जे चलयता तो प्रोग्रामूय आमी कुडचऱ्या गांवांत हाडलो. तांकां आमी एक दीस तांकां मिटींग घेतली महिलांची पुरुषांची मिटींग घेवन तांकां आमी एक दीस तेंचो ठरयलो आनी आमी शुक्रारचो कुडचऱ्या गांवांत तो प्रोग्राम चालू केलो की तेंची पयली तेंची स्थिती पळयत जाल्यार ती तेंची लेवल हे करपाक तांकां पॉझिटिव्ह एनर्जी दिवपाक तेंची पॉझिटिव्ह वायब्स हाडपाक तांकां आध्यात्मीक नॉलेजीची खरीच गरज आसली. मया कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर खरीच गरज आहा ही परिस्थिती की तांकां हेल्प करपाचो ती आमी हेल्प करतले. जे घराक जावं तेंच्या रुफाक जावं नाल्यार तेंचे आनी कितें फीज भरूंक जाय मेडिकल हेल्थ जाय आमचे सदांच तेंच्या खातीर चालू आसतले. त्यांच्यानी कार्यकर्त्यांनी एक डिमांड केला की आता ते 2027 विधानसभा निवडणूक तुम्ही लढवची म्हणून तुमचो विचार कितें? जे आमचे सपोर्टर जे सांगतले न्ही ते आमी एक्चुअली आतां हांव फुडें सरला त्या सपोर्टरा खातीर फुडें सरला ते आमच्या वांगडा आसा म्हणून फुडें सरला कित्याक एकट्याचें काम न्ही हें पॉसिबल सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय आमचो वेल विशराचो सपोर्ट जाय जे ते सांगतले जे आमचे सपोर्टर सांगतले तेच्या खातीर आमी जे करूंक जाय ते स्टेप फुडें घेतले आमी डिमांड ते करता आमचे कडेन आमी इलेक्शनाक फुडें वतले. आतां तशें आमकां अजून संपर्कूय करूंक ना आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार आनी एज ऑफ नाव जे हे आसा न्ही जे सपोर्टर आमकां कितें मार्गदर्शन करतले डायरेक्शन करतले की तुमी हे सटन पक्षाक रावा नाजाल्यार खंय त्या प्रमाणे आमी फुडें स्टेप घेतले. सद्गुरू दुमे सरान फुडें सरचे आनी पॉलिटिक्सान एंट्री मारची. ही एंट्री तेंच्यांनी मारची अशी म्हाजी अपेक्षा अजुनूय आसा
अजूनही हांव तांकां सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी मये मतदारसंघांतसून येता ते विधानसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे. आयज तेंच्यांनी जे समाजकार्य चलयलां ते समाजकार्य इतके सुंदर चलयल्लें आसा की अवघेशा कामांत तेंच्यांनी कितकीशीच समाजकार्याक जी जाय ती कामां केल्ली आसा. सर अशेंच पावले की आमी सराक अप्रोच केल्ले. आमकां फार्मिंगा खातीर मातशी गरज पडली कारण आमचे शेता खातीर आमकां मातशें हार्वेस्टिंग मशीन जाय आसलें. तेन्ना आमकां ते अवेलेबल जालें ना. तेन्ना आमी सरा कडेन अप्रोच जाली आनी सरान फाटलो फुडलो विचार न करता तें आमकां मशीन कशें तरी एकदां हाडून आमचे जे कितें नाशाडी जावपाची आसली ती सगळी सरान आमकां हेल्प केलो त्या बद्दल. आनी सरान आमकां खूब अशें हेल्प केलें शेता खातीर की पॉवर टिलर एक सराक आमी रिक्वेस्ट केल्लो तेन्ना तो पॉवर टिलर सरान आमकां दिल्लो आसा. जे कश्ट करता जे त्रास काडटा ते पळोवन तेंच्यांनी तेंचेर विचार केलो आनी आमकां गरिबां खातीर शेतकऱ्या खातीर खूब तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा. आनी आयज सर जर आमच्या खातीर इतलें करूं शकता जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता की सर आमकां ह्या प्रत्येक पावलार जर अशें हेल्प करता जाल्यार ह्यान फुडें आमच्या शेतकऱ्यांचें खूब कितें बरें जातलें. सरांनी हे 2027 इलेक्शनान फुडें सरचें आनी तेंच्यांनी आमच्या मये मतदारसंघा खातीर उबे रावचे. असलो जो मनीस हा जो आध्यात्मिक क्षेत्रासून समाजकार्यान जेन्ना वयता तेन्ना तेजी तकली स्थिर जावं लोकांकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन हो एक बऱ्या तरेन आसता. त्या खातीर आमी ह्या फावट एक असो मनीस जो आध्यात्मिक क्षेत्रान प्लस सामाजीक प्लस राजकारण ह्या क्षेत्रान येवन तो खूब कितें करूं शकता. ह्या खातीर आमी भाईक सांगला की ह्या फावट हे जे 2027 इलेक्शन जातले आमदाराचे त्या हेतून तूं आमकां हे जाय एक आमचो कॅन्डिडेट म्हणून जाय. बाणावले मतदारसंघात वाडपी कोयराचे समस्ये खातीर थळाव्या नागरिकांनी प्रशासनाकडेन धाव घेतली. बेकायदेशीर कोयर उडोवपाच्या वाडपी घडणुकांचेर बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी बाणावलेच्या थळाव्यांनी केली. हे विशीं तांच्यांनी दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एकनाथ लेटस हांची भेट घेवन तांकां निवेदन दिलें. वेस्टर्न बायपास आनी महामार्गावेल्या उड्डाण पुला सकयल तयार जाल्ल्या कोयराच्या हॉटस्पॉटाची दखल घेवपाची मागणी केली. प्रश्न सुटावे करपाचे जिल्लोधिकाऱ्यान आश्वासन दिलें. बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें एक इनिशिएटीव घेतला आमकां गार्बेजाचो. वयत थिंगा जायत कडेन लोक कोण ते आमकां खबर ना तांकां आयडेंटिफाय करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण ते वेट गार्बेज डंप कोताय जायत कडेन स्पेशली आमगे तो न्यू वेस्टर्न बायपास जालो तो इनर रोडाचेर थिंग भरपूर गार्बेज डंप जालो आहा. हांव तेच लागून तो एक स्पॉट तेश करून एक जायते ब्लॅक स्पॉट आहाय अरावंड बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. So I have come along with a respected Sarpanch of Benaulim Village Panchayat, Xavier Kulwa Panch. तेच भाशेन दुसरे सगळे सरपंच पंचायताक उलयलो सगळे को येवपा जालें ना. लास्ट मिनीट ते मिटींग फिक्स केली. गार्बेज इशू कितकोन टॅकल करपाचो कित्याक गार्बेज इज वन ऑफ द मेन इशूज आयज लोकां प्रॉब्लम जाता आनी तो कितकोन टॅकल करपाचो कितें उपाय ताजो. ब्लॅक स्पॉट खूंय आहाय बाणाले विलेजांत आनी बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसऱ्या गांवांत. तेच लागून हांव येयल्लो आमगे कलेक्टर मॅडमा मेळपा आनी तेका आमी अवेर केलाय आमगे पोल्युशन डिस्टर्बन्स जो जाता तो आमकां. कितें सांगला कलेक्टर? No, मॅडमान सांगितलं that she will take look into this very strictly, very seriously. आम्ही डेप्युटी कलेक्टरान मेळटले आनी एक पॅनल जो आहा they will take this further inspection जातले. आमी सरपंचान उलयता भाशेन सरपंचान तुमकां सांगतलो की वीकली पंचायत काडटा पूण हिंकी जाता गार्बेज एवरी इवनिंग नाल्यार एवरी मॉर्निंग डंप जाता. वीकली काडपाक गेल्यार तो भरपूर जाता. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पंचायताको ना तो जात काय आमको ना. सो पंचायताचे इतू हेवी बर्डन घालू जायना. गव्हर्मेंटान पंचायता हेल्प करप पूण ही गव्हर्मेंट पंचायताचे बर्डन जाता. आतां मॅडमीक उलयले ते भाशेन तेन्ना म्हळ्यार आपण मनशां धाडोवं आमकां सांगलें का वेट गार्बेज आमकां व्हरपाक त्रास जाता. आमकां वेट कलेक्ट करून आमी वेट व्हडलो सो आमी वेटा लागून आमी कलेक्ट करून दिताय तुमी गाडी धाडाय व्हरपाक आनी तुमी ऑन एक रेडी. सो ते आमी हेल्प करता म्हणटा डंप करपाक तें आमकां हेल्प करता म्हणटा ती क्लियर करता ती दितली आमी एकठांय करून आमी दितले न्ही एवरी वीक एवरी ट्वायस अ वीक ऑर थ्रायस अ वीक डिपेंड ऑन
मिटींग कितको डिसायड करता ते भाशेन आमी करता. दिवसाल पोड्डेच्या सरकारी शाळेच्या पोरणे इमारतीकडेन हळशीक निर्माण जालाय. इमारतीकडेन रेबो निर्माण जातनाच तण आणि हेर रानटी रोपांचे आक्रमण वाढला. देखून हे इमारतीत चलपी अंगणवाडी आणि केजीच्या विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण झाला. पळया. दिवचल बोड्डेच्या सरकारी शाळेच्या पोरणे इमारतीचे दुरुस्ती काम अर्धवट आसा. इमारतीत लायटीचो देखून प्रस्न आसा. देखून माणकुली भुरगीं काळखात बसतात. इमारतीक देखून रेबो निर्माण जाल्ल्यान भुरगीं चिखलात निसरून पडटात. घाण उदक भायर उक्तडार साचून जळारां वाडल्यात. देखून रोगराय पातळपाची भिरांत आसा असो भंय पालक उक्तायतात. जिवाणी लेगीत भोंवताना दिश्टी पडटा अशें पालकांचें म्हणणें आसा. सो आतां पळोवंक गेले जाल्यार हांगासरली पुरी पेस पळयला जाल्यार भुरग्यांचे क्लासीक येवपाचे खातीर तशी ना. पळोवंक गेले जाल्यार सगळे चिखल आहा, रान वाडलेले आहा, इवन फुटपाथ आहा ते फुटपाथीर सगळी निसरट जाला पावसान. हांव शिक्षण मंत्र्या कडेन आनी हांगासरल्या आमदारां कडेन इतलेंच मागता की ही सगळी सुवात क्लीन करून दिवपाची. इवन भुरग्यांक येवपाची चिखल बी आहा ते सगळे क्लीन करपाचे. इवन शाळेच्या भितर प्रिमायसेस पळयला तर लायट ना, फॅन ना भुरग्यांक. इवन भुरगे आतां सकयल बसता जमनीचेर बसून थिंगा सगळी डस्ट आहा. डस्ट आसून जर भुरग्यांक फाल्यां कितें दुयेंस जालें कितें जालें मागीर भुरगीं स्कुलान येवची ना, तेंचे आर्थीक शिक्षणीक नुकसान जातलें. त्या खातीर सगळें क्लीन करपाचें, लायटीची वेवस्था करपाची सगळी भितरली आनी भुरग्यांक बरें इन्वायरमेंट करून दिवपाचें इतलें हांव शिक्षण मंत्र्या कडेन मागता. दुरुस्ती केल्यार सिमेंट बेश्टी घालून दवरला, प्लॅस्टरींग करूंक ना, काय करूंक ना. आनी भुरगीं एक कोण अशी आतां बालवाडीन सुद्दां आसा ती लायट ना, थंय फॅन ना आनी भायर सगळे बेंच बीन मोडलेले बीन सगळे थंय दवरला. हांव कितें म्हणटा, एक विचारी जर जिवाणू बी थंय रावात जावं भुरग्यांक चाबात जाल्यार हे कितल्यांक पडटले, हेका जबाबदार कोण? हांव कितें म्हणटा, जी कोण आतां शिक्षण मंत्री आसा जावं एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जावं चायल्ड ऑफिसरान तेंच्यांनी मातशी खात्री घेवपाची आनी हे कितें आसा ते बेगिना बेगीन सारकें करून घेवपाचें, इतलीच म्हाजी मागणी. जे ह्या बिल्डिंगेचे दुरुस्तीचे काम चालू आसा जी फाटल्यान तुमकां दिसता त्या, आनी हे सगळे हांगा करड वाडला. त्या खातीर बारीक जी भुरगीं आसा 2-2.5 वर्सांची ती ह्या बालवाडीन येता आनी हे करड जर वाडला ते पळयले आनी सगळी घाण काम चालू आसा ह्या बालवाडीचे आनी स्कुलाचें काम चालू आसा. भितर लायट ना, फॅन ना, कांयच ना आनी भुरग्यांक हांगा हाडून बसयल्या. पयलींच गव्हर्मेंटाच्या बालवाडीन भुरगीं येयना आनी अशें जर जावंक लागलें जाल्यार कशें जातलें. हेजेर शिक्षण खात्यान मातसो विचार करचो आनी हांगा तातडीन दुरुस्तीचें काम हातीन घेवपाचें. म्हणजे हांगा रेबो जाला? हय, सगळो रेबो जाला. रेब्यान सादारण 5 इंच हांगा रेबो आसा. ह्या रेब्यांसून वयचें पडटा भुरग्यांक आनी थंय गुणे आसा. भितर ट्यूबलायटी उबे केल्या त्यो फुटलेल्यो आसा. भितर फॅनाचो कचरो आसा. शाळेन भरपूर कचरो आसा. हो सगळो कचरो बेगीच्या बेगीन हटोवपाचो अशी म्हाजी मागणी आसा. भुरगीं निसरून पडटा कशी तरी. हांगा 3 वाटो आसा. 3 वाट्यांसून खंयच्यानूय येयली जाल्यार भुरगीं हांगा निसरून पडटा. त्यामुळे हांगा कितें तरी उपाय योजना करची. येदो मोठो ग्रावंड आसा शाळेत आनी ही चार पळयल्या तुमी 1.5 फुटाची चार वाडल्या हांगा सगळी, ती कट करची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुडचडेंच्या बाणसा आनी टाकी शेंडे वाठारांतल्या रस्त्यांच्या अवतिकायेक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराचेर निशाणो साधला. पक्षाचे कुडचडेंचे ब्लॉक अध्यक्ष विशाल नोगेरियो हांणी रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी दिल्या. रस्ते सारके ना तरी लेगीत आंबेडकर चौकात AI ट्रॅफिक कॅमेरा बसोवन दंड वसूल करपाक कांयच अर्थ नाशिल्ल्याची टिका तांणी केली. AI कॅमेरा घालच्या पयलीं रस्त्याचेर पयलीं नजर मारपाची चड गरज आसा. कित्याक हे कुडचडा वयले रस्ते, हे कुडचडा वयले टाकेकोडेस, किलामोळार, तेशेच भाशेन आमच्या मडगांवां, तेच भाशेन कुडचड्यार आमच्या हिंगा पार्किंग ना. पूण हे कांय चोयना आसतना हे कॅमेरा घालप, लोकांक लुटपाची कितें तरी आमच्या मनां आसा काय कितें? हांव सांगपाक सोदता, ह्या सरकारान गोंयकाराक काबार केल्ले आसा.
काबार केल्ले आसा ह्या सरकारान. पूण हांव सांगपाक सोदता तें कितें, अरे बीजेपी सरकारान मातशें चिंतपाची गरज आसा. पयलें AI कॅमेरा बंद उडया. कितें उडया हांव तेन्ना सांगता. ह्या खड्ड्याक पळया, ह्या खड्ड्याचेर नदर मारा, दीस घाला. अरे कितले जाणांक ॲक्सिडंट जावन ह्या जाग्यार पडत ताचे पांये मोडले आसा, तांची तोकली फुटली आसा. हे चड फोटिंगपणाची गजाल न्हू, सगळे लोक जाणा. त्या भाशेन रातचे आमचे भुरगे कामाक वता हॉटलांनी, ते रातचे हिंगा उदक भरता म्हणटा लोक वयता पळय सुसेगाद. पूण एक एक फावटी व्हडले इतले डीप आसा की ते एक एक पांये इतले कोण धोपरे पासून बुडटा, इतले व्हड ते खड्डे आसा. खरें सिच्युएशन तशें आसा कुडचड्यार. आज कुडचड्या सिच्युएशन कितें आसा तें सगळे लोक पळयतात, लोकांक दोळे मुखार दिश्टी पडटा. हे फोंडकोल्यांतल्यान रस्तो काडला काय रस्त्यांतल्यान फोंडकोल आयल्या ती ती कळना. आज लोकांचे बॅकबोन मोडल्या, गाडयो काबार जाल्या, मिसकॅरेजीस जाल्या, लोक हेल्थान सामके डिटेरिएट जायत आसा. इतले आसून जर तर प्रशासनाक आनी ह्या आमदाराक जर तर ह्या नजरेक येना जाल्यार ही आमची दुर्भाग्याची गोश्ट कुडचड्यार. आज म्हजे भाव विशाल बाबाक जर तर असो रस्त्यार बसपाक पडटा एक फोंडकोलाक लागून, आज ताणें एकट्यान बसप न्ही खरें, ताजे बरोबर आनी कमीत कमी 10-50 जाण तरी आसपाचे पडटात. ताणें इनिशिएटीव घेतला, तो आज रस्त्यार बसला. कोणाक लागून? आमकां लागून, आमकां लोकांक लागून. हांव ताका खरें एप्रिशिएट करता आनी प्रशासना कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता, ताजे हे कश्टाचे ताणें पळय कितें त्रास घेतल्या ताका लागून तरी ते खड्डे पुरया. एसटी खातीर राजकीय आरक्षण विधिमंडळात चालीक लावपाचे मागणेचेर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परत एक फावट भर दिला. हे खातीर तांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांक मेळून राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया बेगोबेग पुराय करपाची मागणी केली. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ